एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? सो हे रातचे क्लिप आसा तुमकां हांव शेअर करता. पयर रातच्यान न्ही म्हाका न्ही मातशें हेडेक स्टार्ट जाला आनी हे हेडेक न्ही कमी जावपाचें नांवूच घेयना. सो आतां प्रेग्नन्सीन म्हाका हेडेक जाता पळय तें मातशें डिफरंटूच आसा. म्हणजे तें कमी जायना. म्हणजे कितले न्हीद, कितले तूं रेस्ट घे, कितले तूं बाम लाय, कितले तूं स्टीम घे, कमीच जायना. सो हेज्या पयलीं म्हाका जातालें पळय हेडेक बीन, मातशें न्हिदून उठलें न्ही बरें अशें न्हीद बीन पडलें न्ही तें हेडेक कमी जाता. सो आतां प्रेग्नन्सीन न्ही म्हाका अशें जाता हेडेक की तें कमीच जायना. फाटीं म्हाका जाल्लेलेच हेडेक मदीं नासलेले, आतां कालच्यान म्हाका परत स्टार्ट जाला. आनी इतले हेडेक सांगू तुमकां, म्हणजे अशें काम करूंक मन येना, खावपाक जेवपाकूय मन येना. सो काल अशें ताका लागून न्ही काल न्ही हांवें अशें कांय व्लॉग बीन कांयच करूंक ना. म्हणजे अशें न्हिदून आसलेलें हांव. आनी तुमकां खबर आहा न्ही हेडेक जालें न्ही कांय करूंक मन येना, खावपाक मन येना. सो म्हटलें शिवताक आयज ऑयल घे आनी म्हाका बरें मसाज कर. आनी ऑयल न्ही हांव घराच करतां कढीपत्ता बीन घालून. तें सोंपलें आतां म्हाका परत ऑयल करूंक जाय. सो मातशें ताका ऑयल गरम करून ताका दिलें आनी शिवताक रिक्वेस्ट केलें की म्हाका प्लीज मसाज कर, कित्याक म्हाका न्ही आनी सोंसपाक जायना कळ्ळें न्ही. ताका लागून इफ म्हाका जिवाक बी बरें दिसना न्ही हांव व्लॉगींग करचें ना. पण रितुकाचे स्टडीज बीन आसता न्ही ते सगळें म्हाकाच घेवचें पडटा. आनी ते स्टडीज म्हटलें न्ही आनी म्हाका डबल हेडेक जाता ताका लागून. सो पयर रातच्यान म्हाका स्टार्ट जाल्लेलें हेडेक, पयर आनी काल 2 दीस कंटिन्यूस म्हाका हेडेक आसा. सो तेणें आयज म्हाका बरें मसाज केलें. मागीर तुमकां सांगू कितें हेडेक म्हणजे मसाजान न्ही ब्लड सर्कुलेशन जाता एक्चुली पळोवपाक गेल्यार. सो हांव म्हणटालें शिवता म्हाका पार्लरान व्हर मसाज करपाक. सो शिव म्हणपालो कित्याक व्हरू हांव पार्लरान, आपुणूच करता हांव पार्लर. सो बरें केलें तेणें, म्हणजे बरें दिसतालें. सो बरें तेणें मसाज केलें ऑयल लावन. आनी मातशें ताका म्हटलें हांवें मातशें म्हाका धाडय म्हटलें तकलेर, की अशें दिसता की हेवी जाला म्हाका तकली. सो ताका लागून मातशें बरें मसाज बी केलें न्ही मातशें बरें दिसता आनी झेमूय बरें पडटा. सो तेंच सांगलें शिवाताक रातचें लावया आनी लावून मातशें न्हिदता. न्हिदून पळोवया मागीर नॅक्स्ट डे बीन कशें कितें जाता तें, कमी जाता काय ना. आतां रातचें केन्ना अशें ऑयल लावन न्हिदना हांव, कित्याक तें पिलो बी लागता न्ही. सो म्हाजे एक ओल्ड एक पिलो आहा तें आमी चड यूज करना. सो तें पिलो घेवन न्हिदतालें हांव. ओके सो मसाज करता बरें. ओके मागीर तुमकां नॅक्स्ट डे हांव मेळटा. ओके चला. द नेक्स्ट डे. गूड मॉर्निंग. सो आयज आसा नॅक्स्ट डे. काल रातचें हांवें बारीक शूट केल्लेलें. काल पयरच्यान मातशें हेडेक चड जातालें. पयर रातचें संडे नायट फूल डे अशें हेडेक. मागीर काल तरी फूल डे, काल अशें व्लॉग बीन कांय करूंक ना. सो काल शिवाता बरें हेड मसाज केलें. काल हेड मसाज केलें रातचें मातशें कमी जालें, तितलें कांय दुखना. ओके सो आतां नॅक्स्ट डे आसा. सो उठलें ब्रश केलें करता हांव ब्रेकफास्ट. ऋतू गेलो स्कुलाक. शिव च्या पिवन गेलो आयज बेगिना. नुस्तें हाडटा म्हणटालो, पळोवया आतां येवना आजून कितें हाडटा पळोवया. सो हांव करता आतां ब्रेकफास्ट. आनी 2 दीस जालें काय अशें एक्सरसायज बीन कांय करूं ना हांवें हे हेडेकान. सो बरें ऑयल लावन बरें मसाज केलें. बरी दिसता हेड मसाज बी केलें न्ही खूब बरी दिसता. ओके सो हांव आतां करता ब्रेकफास्ट. तो आयज आसा पोळे आनी चटणी. एक्चुली काल पीठ कालयल्लें, काल आनी आयज. जेन्ना आमगेर पोळ्याचें पीठ कालयता न्ही 1-2 दीस करता आमी. एक दीस बटाट्याची भाजी करता. काल केलेले बटाट्याची भाजी, आयज केला चटणी. ओके सो हांव पोळे भाजून घेता. सो आयज पोळे आसा पळय ते उडदाचे पोळे. म्हाका मातशें न्ही पातळ आनी क्रिस्पी आवडटा. सो हांव हाय फ्लेमीन एका कूक करून घेता. इतली च्या चपाती बीन कितें आसल्यार बुडोवन बी खाता जाल्यार च्या चड जाय म्हाका. सो आयज कांय ना अशें बुडोवन खावपाक. सो थोडेंशें पीठ उरलां. मम्मी म्हणपालें ती आनी कित्याक दवरता पीठ, सगळें फ्राय करता म्हणपालें. पळयता सांगलां हांवें शिवराताक कॉल केल्लो. हांवें म्हटलें कुल्ले आनी सुंगटां हाड म्हटलां. ते तुमकां रेसिपी शेअर करता मम्मीचे. मम्मी न्ही जेन्ना कुल्लेचें हुमण करता न्ही तितून ती हें घालताच, कितें तें सुंगटां. आतां पळोवया डेल्फिनोज गेल्लो खंय कुल्ल्या बारीक बारीक कुल्ले खंय. हांव म्हटलें बारीक बारीक कुल्ले बी हाडनाका मागीर ऋतू खावचो ना. आतां पळोवया खंयच्यो हाडटा खबर ना, कितें हाडटा खबर ना, पळोवया आतां. ओके बटाट्याची भाजी आयज मम्मीन केल्या ग्रीन चटणी.
ओके चला ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला बरो म्हाका फोन करता बालदी हाड खंय उदीक गळटा वय थोडें उदीक गळटा आं थंय उदीक पडला हो नाल्यार वास मारतले लिफ्टीन राव उदीक हाडटा राव ऐ घे घे हय वास मारतले मागीर ते उदीक वयता आमी सकयल आं हां हां चल येना च्या पिना च्या येता थोडें आयत रे म्हण सो असले कुल्ले हाडला म्हणजे सायजीन धाकटे आसलेले खंय खंय रा हे सायजीन धाकटे आसलेले खंय सो धाकटे हा म्हणून चड आयिल्ले न्ही गे खूब आहा ते आनी हांगासर हाडला सुंगटां बारीक सुंगटां ना हांवें म्हटलें मातशी मिडियम हाड म्हणटा ताका आनी बांगडे सामके फ्रेश आहा म्हाका दिसता 1/2 किलो हें पास हाडला आनी थोडेशें माणकी हाडला तर हेजे आयज करी करतले क्रॅब आनी सुंगटां घालून करी करतले हें तुमकां हांव शेअर करता खूब तेंप जालो क्रॅब खावूंक ना न्ही म्हाका जाय आसलें वायट क्रॅब नाच खंय खंय असं म्हटलें आनी ब्लिंकिटांतल्यान भाजी ऑर्डर केल्ले आनी शुनताक न्ही जेवणाक भाजी जायत सगळे भाजी सोंपलेले आनी हांव मशीन मारतालें अर्दे काम उरलें म्हाजें सो मम्मी म्हणपालें आपूण क्लीन करता हांव मशीन मारता पुसून घेता मागीर तुमकां हांव ते रेसिपी मशीन मारून पुसून शावर घेवन येता हांव की काल रातचें तेल लायिल्लें न्ही शावर घेवन येता ओके तें काडया सामान ओके दाखयता तुमकां ऑर्डर केलें हांवें चुरमुरे स्ट्रॉबेरी आयज सांजचे हांव स्ट्रॉबेरी शेक करतलें बीटरूट सामकें सुकला सारकें तरी पण तें बरें उरता भितर तशें कांय प्रॉब्लेम ना आनी तवशीं सांगला सलाड करपाक आनी एक तोतापुरी सांगला हांवें तोतापुरी कच्चें ना की मातशें पिकला हें पिकल करून मेळचें ना मातशी पिकला तोतापुरी अशेंच ताका मीठ आनी चिली पावडर लावन खावपाचें आनी टेंडली ऑर्डर केला बरें आहा 20 रुपया मागीर तवशें म्हाका पडले 20 रुपया 4 बरें आहा आनी हेका हें म्हणटा ब्रॉड बिन्स हेजी भाजी न्ही बरें येता बे अशें आसता ब्रॉड बिन्स सो आयज कसली भाजी करया ती पळय थंय हां तेंडली करया जस्ट थोडेंच आहा न्ही गे हां तेंडलीची भाजी बरें येता तेंडलीची भाजी करया आयज चला म्हाजी घरची कामां करता बेगिना मागीर शावर घेवन तुमकां मागीर मेळटा ओके चला सो आयलें हांव शावर घेवन सो आतां आमी करया कुल्ल्याचे करी आमगे न्ही जेन्ना कुल्ले हाडटा न्ही सुंगटां घालूनच हुमण करतात नाजाल्यार इफ कुल्ले हाडले आनी ते प्रॉन्स ना जाल्यार आमी कुल्ल्याची सुका करता करी करना सो केन्नाय तुमी कुल्ल्याची करी करता न्ही इल्लीशी सुंगटां घालात चड जाय म्हण ना इल्लेशें पडल्या पुरो सो आयज ती सुंगटां आपण मातशें सायजीन मोठे आहा न्ही सो हांवें ते एकाचे 2 तुकडे केला सुंगटां घालून केले न्ही टेस्ट बरो येता सो आनी हय बारीक आसले आनी बरें बारीक मेळोंक ना तें कांयच आनी चपाती करया म्हण चिंतलेले मम्मी म्हणपाली पोळे आसा सकाळीं पोळे ते आसलेले 4-5 आहा खंय पुरो पोळ्या वांगडा न्ही कुल्ल्याचें हुमण न्ही बरें जाता खावपाक ओके सो चला तुमकां दाखयता आयज कुल्ल्याचें हुमण सो चला आतां करया आमी कुल्ल्याचें हुमण कढाई दवरला तातूंत घालता तेल जस्ट एक धाकटो चमचो सो आतां न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय हांगासर एक कांदो लांबसर कट करून घेतला 4 ग्रीन चिली घेतला आनी एक 10-12 न्ही लसूण घेतला सो बरें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय एक लायट ब्रावन जायसर न्ही एका फ्राय करून घेता सो हें पळयात पुरो मगे बरें हें फ्राय जाल्लें आसा एक काडून घेता आनी सोय आमकां न्ही फ्राय करून घेवंक जाय सो तेल बीन कांय घालप ना बरें एका न्ही ब्रावन जायसर न्ही एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो हें पळयात सोय न्ही हांवें भाजून घेतला आनी हांगासर हांवें ते कांदे बी भाजलेले ते घातला मातशें थंड जावंक जाय चड गरम आसतना घालनाकात गरम मसाला सो हांगासर पळयात एक धाकटो चमचो घेतला हांवें हळदीचो पिठो आनी एक 2 धाकटो चमचो घेतला हांवें गोवन गरम मसाला ते घालता सो हें पळय एका बरें मिक्स केलां हांवें आतां हांवें न्ही ग्रायंडरान घालतलें उदक घालून आनी ताका फायन पेस्ट करून घेवपाचें सो हें न्ही हांव पयलीं वांटून घेता मसालो घातला ग्रायंडरान मातशें वांटलें लायट गेलें टायम जाला 1:30 आतां लायट येतला केन्ना खबर ना बरें फायन जावंक ना अजून आनी मातशें उरलां हें पळयात हांगासर बांगडे न्ही कट केला कट करून न्ही मसालो लायला आनी मम्मीचे मसालो पळयात कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा हांव लिंक धाडटा ओके सो हें मागीर फ्राय करता
सो तेंडलीची भाजी करपाक पळयात तेंडली हांवें अशी लांबसर कट करून घेतला. एक 1.5 ओके कांदो घेतला हांवें. एक व्हडलो चमचो घेतला हांवें सोय आनी ग्रीन चिली. हितून न्ही आमी टोमॅटो घालना कित्याक तेंडली न्ही मातशें आंबट आसता न्ही आमी टोमॅटो घालना हितून. सो करया आमी तेंडलीची भाजी. तेल घालता 2 व्हडलो चमचो. सो सासवां घालता. सो आतां घालता हांव कांदे आनी ग्रीन चिली. सो बरें 1-2 मिनटांनी आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय, चड अशें ब्रावन करनाका. सो कांदो न्ही हांगा बरें फ्राय जाल्ले आसा. सो आतां घालता हांव तेंडली. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो घालता. आनी थोडेशें घालता आनी घालून ताका बरें मिक्स करून घेता. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो हांगासर न्ही उदक घालता एक 1/2 कप सुमार कित्याक ते तेंडले आनी बरें कूक जावंक जाय. ओके एक 1/2 कप घालता उदक. बरें मिक्स करात आनी आतां भाजयो न्ही आमकां हें बरें शिजोवन घेवंक जाय. सो धांपोवन न्ही फ्लेम लो दवरात आनी बरें शिजोवन घेवया. सो हें पळयात भाजी न्ही बरें कूक जाल्लें आसा आनी उदक पळयात ड्राय जाल्लें आसा. ताका न्ही लो फ्लेमीन शिजोवन घेवंक जाय आम. सो फायनल घालता हांव सोय घालता. कोथमीर घालता. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात जाल्लें आसा. सोय घालून न्ही जस्ट 1-2 मिनटां ताका मातशें कूक करा लो फ्लेमीन. ओके 2 मिनटां एका कूक करून घेतला आनी हांगासर तेंडलीची भाजी रेडी. सो ग्रायंडरान केन्ना घालनासलें ते आयज सोय न्ही मातशें अशें कट केल्लें तुमी पळयलां न्ही कित्याक ते वयल्ले ते भायर येयल्ले सोय म्हणजे नाल्ल. सो कट केल्यात खंय घालता लायट रे धाकटे आसूं ग्रायंडरान घाल ना मिक्सरान घाल लायटूच ना हांगा. जेवण ना आशिनात. शीत आनी तेंडलीची भाजी मिक्स करून खावया. थँक्यू म्हणून सोदता हांव मनाच्यान. काल तुवें म्हाका हेड मसाज केले बरें कमी जालें. व्हेरी गुड नाईस. आतां आई तकली बीन दुखल्यार हांगासर आसा मसाज वालो. आं खरेंच आं ना कमी जायना न्ही. हांव 2 दीस सांबाळटाले संडे आनी मंडे 2 दीस म्हाजी तकली दुखताले. काल मातशें बेश्टें काय म्हटलें हांवें ऑयल लायलें रातचें कमी जालें. बरें तेन्ना धाडयलें घेवन हातीन अशें बरें ताका मसाज बी केलें न्ही मातशें बरी दिसता. थँक्यू आं. वेलकम खंय. आतां जेवण कितें सगळें रेडी आहा. तरी तूं येतलो पळोवया आतां. केन्ना अशी लायट वचना आमगेर खरेंच. गेल्यार न्ही एक 5 मिनटां रोखडें येता. आयज पत्तोच ना लायटूच ना येवकूच ना. पळयता वाट पळयता. ओके जस्ट 2 जालीं आतां लायट आत्तां येयली. एक्चुली मम्मी सांगलें की टोमॅटो सार कर म्हणून. सो मम्मीन हांगा टोमॅटो बीन हाडून दवरला सार करपाक. तितल्याकूच लायट येयले आनी म्हाजें नुस्तें फ्राय जाल्लें आसा. सो थोडेशें उरलां मातशें आनी फायन जावंक जाय. मागीर तुमकां हांव करी शेअर करता. ओके सो हें पळयात मसालो रेडी आसा आनी हांगासर दवरला हांवें आयदन आनी नुस्तें फ्राय जाल्लें आसा. हें पळयात 2 पापलेट आसलेले पापलेट फ्राय केला सुंगटां आनी बांगडे आनी हे पळयात कुल्ले धाकटे आसलेले 2 कट बीन करूंक ना. आनी सुंगटां चड जाय अशें ना जस्ट थोडेशें घातल्याचो पुरो बरें जाता. ओके सो हांगासर दवरला आयदन. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो खोबरें तेल. सो आतां घालता एक कांदो चॉप करून घेतला घाल. सो कांदो न्ही जस्ट 1-2 मिनटां आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. हो आयलोच क्लासल्यान हांवें म्हणटा आपूण करता का मिक्स कितें आहा वास बरो आहा. रा गॅस स्लो करता. भूक लागला खरें तुका न्हू रे. सो कांदो न्ही फ्राय जाल्लो आसा. आतां घालता प्रॉन्स आनी प्रॉन्साक कितें मीठ लायला ना काय मीठ बीन काय लावंक ना खंय. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता क्रॅब. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मिक्स करून जालें की मागीर घालपाचें मसाला. सो बरें एका मिक्स करून घेतला. उदक घालता जितलें करून घेतला जितलें पातळ किंवा थीक जाय त्या प्रमाणे उदक घालात घाल. ओके ते घाल सगळें सारकें परफेक्ट आहा. बरो आनी उदीक घालचें ना.
सो आता घालता मीठ एज पर द टेस्ट. सोला घालता. आता बरें ताका मातशें मिक्स करून घेयात. सो आनी काय ना मगे. सो आतां न्ही एका बरेंशें खतखतो येवंक जाय. क्रॅब न्ही बरें कूक जावंक जाय. सो हांगा पळयात बरें खतखतो आयिल्लें आसा. आतां घालता कोथमीर. सो हांगासर क्रॅब करी रेडी. सुंगटां घालून तुमी मुद्दाम ट्राय करा, बरें येता. आनी चपाती वांगडा न्ही खावंक बरें येता. हें पळयात. सो जाल्लें आसा हें पळय. जाल्यार जेयता आमी 3 जाल्यार हांगासर. आनी मागीर थाली दाखयता तुमकां. आयज क्रॅब थाली. तेंडली भाजी, क्रॅब करी, रातची चपाती करतले. आनी बांगडे घेतला हांवें. आनी एक पोळे आसलेले आनी शीत इतलेच. तो हें आसा आयचें जेवण. 3 hours later. सो सांज जाली आनी आयज केला हांवें स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक. घे रितिको दिला. जेन्ना हांव करता हांव सगळ्यांक करता. म्हाका एकल्याकच करून पिना हांव. म्हाका आवडना. ना सगळ्यांक पिवपाचें घे. सो आयच्यान स्टार्ट केला हांवें शेक पिवपाक. पुरो पयलीं पिवन घे. सो ना पी घे आसा घे पी घे. सो आयच्यान चिंतलें की अशें शेक करून पिवया म्हणून. बेश्टें दूद पिवपाक न्ही वाज येता. सो जेन्ना जेन्ना हांव शेक पितलें पळय रातचें हांव न्हिदताना दूद पिता न्ही. रातचें दूद पिवचें ना हांव. म्हणजे केन्ना केन्ना शेक पितलें तेन्ना. फॉर एग्जांपल आयज हांवें शेक पिला सो रातचें दूद पिवचें ना हांव. सो जेन्ना हांव शेक करता न्ही तितून आयस्क्रीम घालता. स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम खूब बरें लागता. पण आतां आतां प्रेग्नन्सी आयस्क्रीम बी चड बरें न्ही. सो बेश्टें दूद स्ट्रॉबेरी आनी थोडेशें शुगर घातला इतलेंच. सो बरें जाता. ऋतू म्हणटा स्ट्रॉबेरी टेस्ट लागता खंय. स्ट्रॉबेरी शेक जाल्यार स्ट्रॉबेरी टेस्ट लागतलीच न्ही. घे आनी येता. खूब केला हांवें. शिवरात्राक घेतला. शिवराक येतलो आतां ताका बी. हांव जेन्ना करता न्ही कितें जावं सगळ्यांक पिवूंक जाय अशें करता हांव. म्हाका एकल्याकच करना हांव. म्हाका तशें आवडना. घे रे ओके चल. आयज स्ट्रॉबेरी हांवें अशी हांव ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर करतालें सामान. सो आयज न्ही हांवें हेजे कडेन स्विगी इंस्टामार्टासून ऑर्डर केलेलें. आनी स्ट्रॉबेरी सामके फ्रेश बेस्ट येयलेले. एक सुद्दां अशें डॅमेज जावंक ना, काळें जावंक ना, कुसोंक ना. इतलें बरें आसलेलें. बनाना शेक करतलें. चिकू म्हाका मेळोंक ना बरें. चिकू इतलें हाडूंक जाय. हांवें चिकू खावंकूच ना न्ही गे. चिकू हाडूंकूच ना. मेळत ना बरें. सामके घट कशें आसता. हाडूंक भंयसता म्हाका ते पिड्ड्यार बी जायत म्हणून. हांवें चिकू हाडूंकूच ना. चिकू मिल्कशेक बरें जाता खूब. सो सांज जाली म्हटलें पिवया. दवर हांगा तोंड पूस वचून चल. भरलें मग पोट. हांवें 2 ग्लास पिले. गार्डनान वयता. हे मिशी लावून वयता गार्डनान. आनी स्टडीज कोण करतलो. हो पळय स्टडीज येवन करता खंय. वयता गे वॉकिंगेक. आं हांव वचून हाड. म्हाका न्ही आतां हें करूंक जाय कोथंबीर वडी. कांय शूट करचें ना. हांव शॉर्ट्सांक घालतालें हांव. आनी हय कित्याक ऑलरेडी तुमकां हांवें शेअर केला कोथंबीर वडी. इफ कोणाक रेसिपी जाय न्ही हांव धाडटा तुमकां लिंक दिता. पण आतां करूंक जाय म्हाका तें. सकाळच्यान टायम मेळकूच ना. कोथंबीर केन्ना हांवें क्लीन करून फ्रिजीन दवरला. आमकां सुकला सारको. सो आयज कशें करून म्हाका करूंक जाय. सो तो गार्डनार वचून न्ही तो आयलो की मागीर स्टडीज घेता. ओके सो आतां हांव चिता आनी मागीर विडियो एंड करता. ओके चला. सो जालें म्हाजें कोथंबीर वडी करून जेयली आमी. आतां न्हिदपाचें. मातशें गरम आसलें न्ही. स्टीम करून दवरला हांवें. केन्ना जाय तेन्ना फ्राय करपाचें. कोणाक जाय म्हाका कमेंट करा. हांव लिंक धाडटा तुमकां. ओके दवरता आतां फ्रिजीन. तुमकां दाखयता खंय. न्यू वॉटर बॉटल. हाफ डे आसा की परवा तांकां हें आसा न्ही स्पोर्ट्स डे. फाल्यां हाफ डे आसा. फाल्यां बेगीन येतलो. ओके तूं चला आतां व्लॉग हांगाच एंड करता. ओके तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय. टेक केअर. बाय. खंय गेलो. बाय म्हणचे टायमाक खंय वचून लिपता सोफा पावनार. Bye. I love you, friends. Please leave comment and subscribe to my channel. चला बाय. गुल्ल लागल ताका.